नमस्कार. 37 नॅशनल गेम्स ज्यो सध्या गोंयांत चालू आसा आणि काल जो अकस्मात जो पावस गोंयभर पावस पडलो तितूंत भितर फर्मागुडी जो आर्चरीस इव्हेंट आसा तेजे 2 दीस जाले सुरू जावन आणि आयज तुमी पळयला आसतलें ग्रावंडार सगळे कडेन उदक जमलेलें दिसता तुमकां. आणि त्याच प्रमाणे आमी मुद्दाम लागून आयज पळोवपा आयले की ह्या पावसाक लागून आर्चरीस खेळाक कितें तरी ऑब्स्ट्रक्शन येता काय कितें काय म्हणून कितें डिफिकल्टी जाता काय म्हणून पळोवपाक मुद्दाम आयिल्ले. पण काही जनरेटर जर आमी पळयले हांगासर जाल्यार ते उदकान आसा, पण तरी आसतना पावर सुरू जाल्ली आसा आणि एक्झॅक्ट आतां 10 सुमार ह्यो आर्चरीस गेमीक सुरवात जाल्या. 2 दीस जाले हे क्वॉलिफायींग रावंड जाले आणि आयज हे इंडिविज्युअल रावंड जातले. सो आमचे बरोबर आसा चेतन कवळेकर जे गोवा इंचार्ज आर्चरीचे इंचार्ज आसा. आमी तेजे कडल्यान जाणून घेवया की कशा पद्दतीन हांगासर ज्यो गेमी आहा त्यो सध्या सुरू आसा त्यो. चेतन बाब आमकां सांगात की आतां पर्यंत कितल्यो गेमी जाल्या आणि पावस पडला काल भरपूर, ताज्या लागून कितें ह्या खेळाक लागून कितें इश्यू आसा काय म्हणून. नमस्कार, हांव चेतन कवळेकर, कॉम्पिटिशन मॅनेजर जावन आसा. काल पावस जो अचानक पडलो तो पर्यंत आमचे आतां पासून कसले गेमीक हॅम्पर जावना. कालचे इव्हेंट काबार जावनूच पावस पडलो. आतां पासून आमचो क्वॉलिफायींग टीम आसा ते इंडियन रावंड, कंपाउंड रावंड आनी रिकर्व रावंडान कंप्लीट जाल्ले आसा. आनी काल टीम एलिमिनेशन म्हणल्यार जे कोण फर्स्ट 16 आसात ते फायनलीक पासून इंडियन रावंडाचे फायनलिस्ट तयार जाल्ले आसा. गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्झ मेडलाचे तेंचे 4 तारखेच्यान सुरू जातली मेडल. आनी आतां सुद्दां आमच्या ग्रावंडाचो कसलोच प्रॉब्लम ना. ग्रावंड तसो मेनटेन केल्लो आसा. जे ग्रावंड पळोवन जे उदक खंय साचचें ना ते सगळी काळजी घेतलेली आसा. आणि आमचें कॉम्पिटिशन आजचें इंडिविज्युअल एलिमिनेशन रावंड म्हणटा ते इंडियन रावंडाचे सुरू जावपाचें आसा. आनी दनपारां आमचे कंपाउंड रावंड टीम एलिमिनेशन आनी मिक्स टीम एलिमिनेशन आज जातले. फाल्यां तशेंच कंपाउंड रावंडाचे इंडिविज्युअल एलिमिनेशन आसा. कारण हाका 15 मेडलां आसा ह्या गेमीक. टिमीची आसा, मागीर मिक्स्ड इंडिविज्युअल आसा. आनी आमचें कॉम्पिटिशन सुरळीत जातलें तशें कांयच ना. आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक कितें आसा, जर पावस सुद्दां पडलो जो पर्यंत विजिबिलिटी बंद जायना तो पर्यंत कॉम्पिटिशन बंद जायना. पावस सुद्दां पडल्यार कॉम्पिटिशन चालू उरता. सो आनी आमी सकाळी प्रॉब्लम म्हणल्यार पयलो की जे जनरेटर आसा पळय हांगासर दवरले ते उदकान आसात, म्हणल्यार उदक भरलेलें आसा. सो तेज्या लागून कितें पावर फेलियराक लागून कितें इश्यू जातलो काय म्हणून काय सगळें तुमी सुरळीत केला. आतां आमकां एट प्रेझंट फक्त सावंड सिस्टम चालू आसा तो इज अ मस्ट. आनी आमचें एकूच हे आसा ते म्हणल्यार एक स्क्रीन चलचें ना, पूण तें दॅट वी आर मॅनेजींग मॅन्युअली. सो कॉम्पिटिशनाक कसलोच हॅम्पर जावचें ना. जनरेटर म्हाका दिसता ते आतां काळजी घेतले आनी ते रोखडेच बाकीचे सगळे ऑफिसां बीन सगळी सुरळीत जातली. आमगेले आतां म्हाका सांग हेतूर गोंयचे खंयच्या हेजेर सध्या पावल्ले आसा गोंयची टीम. आमची इंडियन रावंड मातशें कमी पडल्या, पूण आज कंपाउंड रावंड जावपाचो आसा. तातूंत आमी आशा बाळगिता की आमकां 2 ते 3 मेडलांचे आमी आशा बाळगिता आजच्या परफॉर्मन्साचेर. आनी रिकर्व रावंड सुद्दां इंडिविज्युअलान सुद्दां आमी आमकां होप आसा की आमकां एक मेडल तरी मेळटलें. ओके, थँक्यू. सो हे आशिल्ले चेतन कवळेकर. तांणी सांगलां की जरी पावस पडलो पण विजिबिलिटी जो पर्यंत आसा तो पर्यंत कसलेच ह्या गेमीक हांगासर खेळपाक कसलेच त्रास जावपाचे ना. जरी पावस पडलो सावंड सिस्टम एक स्क्रीन चलना म्हणटा ते, पण स्क्रिनीचे ते मॅन्युअली ते हँडल करतले. आणि तुम्ही पळोवपाक शकता की आतां गेमी स्टार्ट जाल्ल्यो आसा. फर्मागुडीच्यान स्वप्निला वांगडा हांव विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.